इन प्रिंसिपल अलायन्स जाता अशें प्रेसाक काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान सांगिल्लें आहा. सो दॅट मिन्स द अलायन्स इज प्रोग्रेसींग. आतां काल राती काँग्रेसीचे लिडरशिपीन म्हजे कडेन थोडे सिटां खातीर उलयल्ले आनी त्या सिटांचेर आमचें उलोवणें चालू आहा. हांवें बेजिकली तांकां एक ब्रॉडली एक फॉर्मुला असो दिल्लो स्टार्टिंगाक की 10 सीट आमकां 10 सीट आरजीक आनी 30 सीट काँग्रेसीक अशें आसचें. आतां ताजेर मातशें वयर सकयल जाता आसतलें पूण डिटेल्स आज मेरेन हांव तांचे कडेन उलोवंक ना. डिटेल्स म्हळ्यार एग्जॅक्ट नेटिग्रिटी जावंक ना. थोड्या सिटांचेर आमचें मातशें तांकां दिसता तांचो सीट, आमकां दिसता आमचो कॅन्डिडेट बरो आसा. सो हाजेर मातशें वाटाघाटी चालू आहा. बेगीन रिजॉल्व जावंक जाय. तातल्या मदीं राय सीट जो ST आशिल्लो तो राय सीट ST वुमन जालो. आतां हें अशें करूं येता एक नोटिफिकेशन येतकर कोर्टान केस आसतना पयले दिसा तूं चेंज करता. आज केस येवपाची आहा, काल तांणी तें चेंज केलें. तशेंच काल राती युरी आलेमावाचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन म्हळ्यार असेंब्ली सेगमेंटान एक जिल्लो आसा तो शेड्यूल कास्ट केला. सो अशे लास्ट मिनीट चेंजीस वेदर दीज आर लिगली टेनेबल आनी ताजेर हें इलेक्शन खरें जातलें काय हें इलेक्शन ना करपा खातीर सरकारूच हें करता काय कितें हो एक प्रश्न येता. कित्याक 20 तारखेचेर पावयलेलें आहा. 20 तारीख मागीर तो कोड खंय तितले दीस कितें तरी आसचो पडटा. आय डोंट नो वेदर ऑल दीस थिंग्स आर फुलफिल्ड आनी देरफॉर वेदर द गव्हर्मेंट इटसेल्फ इज सिरियस अबाउट कंडक्टींग दीस इलेक्शन्स ऑर नॉट. हो प्रश्न कित्याक येता? कित्याक तुमी आमकां जे उत्सुकतायेन प्रश्न विचारता की तुमचे अलायन्स खंय पावले, त्याच उत्सुकतायेन BJPचे लिस्ट ऑफ कॅन्डिडेट्स खंय पावले ही उत्सुकता तितलीच आसपाक जाय. तांची लिस्ट येवपाक कोण तांचे कांय अलायन्स कोणा कडेन ना. आसा ते MG कडेन आहा ताका झिरकावन दवरला ताणें दामला. सो अशे परिस्थितीन तांकां लिस्ट इजिली काडूंक जातालें. ते लिस्ट काडना. हाजो अर्थ कितें तरी दाल में कुछ काला है न्ही म्हळ्यार दीस फाटीं फुडें येवंक शकता काय कितें असो प्रश्न येता म्हाका. तुमच्या लिस्टाक रावला काय म्हणून ते ना. आमच्या लिस्टान कितें आहा? आमच्या लिस्टान व्हडलें कांय ना. आमच्या लिस्टान तांची स्ट्रॅटेजी कितें आसा? दे आर द रुलींग पार्टी न्ही. आर वी द रुलींग? नॉर्मली रुलींग पार्टीचे विरोधान वा तांचे स्ट्रॅटेजीक एक कावंटर स्ट्रॅटेजी ओपोजिशन करता. ओपोजिशनाची कावंटर स्ट्रॅटेजी रुलींग करता म्हणजे हें नवेंच जालें मरे. हें राजकारण परतें जालें. जे भशेन दामू नायक सांगता की आमी डिफेक्टरांक चान्स दिवचे ना, 80% न्यू फेसीस चान्स दितले म्हणून. अरे 80% न्ही 90% मंत्री डिफेक्टर आहा. हांव डिफेक्टरांक जस्टिफाय करना पूण दामू नायकाचें लक्ष हांव कॅबिनेटा कडेन हाडटा जे आज गोंयाचेर राज्य करतात. हे 90% डिफेक्टर गोंय व्हरून घाटार विकपाक काडला तातूंत मेन पार्टनर ते आहात. तांचेर ताजें लक्ष मातशें हांव घालूंक सोदता की लक्ष थंय घाल आनी उलय तांचेर. आनी जाता जर कापाजल आहा जाल्यार तांकां बदलून दाखय. हो मेन इश्यू आहा.